नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. गडकरी येता गोंयांत. पर्रीकार गडकरी आमदार कोर कमिटीक मेळटा ब्रेस्तारा. मोगो कडेन सीट शेअरिंग 3 ऑक्टोबरा उपरांत. मोगो बीजेपीत सीटांक चढाओड. ब्रिक्साच्या मोबायल टावरांक विरोध जाल्यार सरकार आपली हत्यारां काडटलो. लोकांनी गरज आनी परिस्थिती समजून मारते घेवचे. मुख्यमंत्री पार्सेकाराची शिटकावणी. ब्रिटोना रेजिडेन्सी सरकारान खाजगी कंपनीक दिली चलोवंक. इको रिसॉर्टाच्या नावान मांडवीच्या काठार मरीना. 30 ते 50 यॉट जावपा इतली मोठी फ्लोटिंग जेटी. अंजुण्या धरणाच्यो 4 गेटी केल्यो उक्त्यो. धरणान धोक्याची लायन हुपली. दिवचल आनी 70 तालुक्यांत हुंवार येवपाक शकता म्हूण प्रशासनाची शिटकावणी. या फुडें रेल्वे बजेट वेगळे ना. युनियन आनी रेल्वे बजेट एकूच. केंद्रीय बजेटात मोठे बदल. अंदू इलेक्शन शेड्यूल पळोवन थारतलो केंद्रीय बजेटाचो दीस. आनी लोकायुक्ताक वादग्रस्त बीच क्लिनिंग कंपन्यांची चौकशी करपाचो अधिकार. हायकोर्टान केलें स्पष्ट. मात पेमेंट आडोवन दवरला ताचेर हायकोर्टात वाद चालू. बीजेपीचो गोयचो इलेक्शन प्रभारी केंद्रीय मंत्री गडकरी बीजेपीचे आमदार आनी कोर कमिटीक मेळटलो. बीजेपी मोगोचे सीट शेअरिंग सध्या ना. 3 ऑक्टोबरा उपरांत म्हूण प्रदेशाध्यक्ष तेंडुलकार सांगता. मात ते पयलींच मोगो बीजेपीची सीटांक चढाओड सुरू जाल्या. सावळाक मोगो घेता म्हूण कळटनाच दिवचल बीजेपीन आवाज चडयलो. सुदीन दाबोळे सोडूंक तयार ना आनी माविन खंय बीजेपीकूच रावतलो. मोगो बीजेपीचे सीट शेअरिंग जाता तेन्ना जाता. सद्याक दोगांनी एकमेकाचेर प्रेशर हाडपाचें काम सुरू केलां. नितीन गडकरी गोंयांत येता तो खंय सीट थारावंक न्ही, तो खंय आमदारांक मेळून बीजेपीच्या कोर कमिटी कडेन चर्चा करतलो. सीट शेअरिंग 3 ऑक्टोबरा उपरांत म्हूण पक्ष सांगता. आमचे निवडणूक प्रमुख म्हणून अपॉइंट केल्ले आमकां नितीन गडकरी केंद्रांतसून ते गोंयांत आज सांजे रातचे पावतात. दनपारची आमदारां बरोबर विधिमंडळ गटा बरोबर मिटींग आसतली. तशेंच फाल्यां कोर कमिटी बरोबर ते बसतले. 3 ऑक्टोबर जावन न्ही तेजे नंतर मागीर उलयतात. आमी बसपाचे आसा. पेपरांनी जायत्यो बातम्यो येतात न्यूजपेपरांनी. 3 ऑक्टोबरा उपरांत तुमी बसतले. प्राथमीक मेळप हें जातलें. आनी तेणेन काल सांगलां पेपराचेर की कॅन्डिडेट डिक्लेअर जातले केन्ना नोटिफिकेशन. मगोची ताकद वाडली म्हूण बीजेपीक दुख्ख ना म्हूण बीजेपी उलोवन दाखयता. आमचो मित्र पक्ष जर व्हड जाता जाल्यार आमकां आनंद आसा. आमी वाडटले तेजे बरोबर आमी वाडटले आनी तेजे बरोबर ते वाडचे अशी आमची अपेक्षा आसा. आमी मगो पक्ष आमचो दुस्मान न्ही. मात दोनूय पक्षांची ग्राउंड झिरो परिस्थिती वेगळीच. दिवचलच्या अपक्ष आमदाराक मगोन आपयतना दिवचल बीजेपीन त्या सीटाचेर दावो करपाक मिटींग घेतली. नम्र विनंती करता की ताणे मगोवचून काडला. आम्ही ऑलरेडी पक्ष संस्थेकडे मागणी केली आहे की युती जावची निश्चित. पण हो मतदारसंघ गेल्या विधानसभेच्या मतदारसंघाप्रमाणे हो फक्त भारतीय जनता पक्षाकडे उरचो अशी आमची एक मुवी मागणी आम्ही आमच्या पक्ष श्रेणीक घेतलेली आसा. आमकां ठोस आश्वासन मेळिल्लें आसा की भारतीय जनता पक्षाने मोगोच्या युतीच्या हितून हो मतदारसंघ 100% भारतीय जनता पक्षाकडे येतलो. दिवचले बीजेपी दावो करता थंय आसा. सुदिनान दाबोळे सोडचो ना म्हूण मुरगांवा बॉम्ब घाला. 2012 युती जाल्ली तेन्ना दाबोळे मोगोक दिल्लो. सुदीन बाबू नानोस्काराक दाबोळेचो कॅन्डिडेट म्हूण डिक्लेअर करून मेकळो जाला. की जो मतदारसंघ आमकां 1 म्हयनो पयलीं दिवपाक जाय आशिल्लो तो फक्त 16 दीस पयलीं दिलो आनी आमकां प्रचार करपाक 13 दीस मेळ्ळे. ह्या 13 दिसान हांवें स्वता बाबू नानोस्कारा बरोबर जंग पछाडलें आनी त्या खातीरूच इल्ल्याशा मतांनी बाबू नानोस्कार त्या वेळार पडले. त्या
वेळार सबंद भारतीय जनता पक्षाचो सपोर्टूय आमकां आशिल्लो. काही व्यक्ती ज्यांनी आमकां सपोर्ट करपाक जाय आशिल्लो त्या वेळार केलो आणि अशा वेळार ह्या वेळार जो बाबू नादोसकार रायट फ्रॉम 2012 ते आतां पसून काम करता ताकाच तो सीट येवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. कारण आमी युतीन आसा आनी फुडें युती जोडपाची आसा. सुदीन इतल्यार राविल्लो ना. ताणे माविनाकय ताच्या पक्षनिश्ठेवेल्यान तोमणो मारलो. जो मनीस तो क्लेम करता तो आमच्या बरोबर ना आणि ताणे 10 फावटी पक्ष चेंज केल्ले आसा आणि अशे पक्ष चेंज करपी चालू पंचांचे भारतीय जनता पक्षान आनी भोगो पक्षान विश्वास कसो दवरलो. हाचेर माविनाचे सणकले. सुदीन खंय जोकर कोणाचे पत्ते चलता तांचे बरोबर चल्लो. पॅक ऑफ कार्ड्स काढता आम्ही खेळटात तितून जोकर म्हूण आसता. खंयची गेम खेळटना तो खंयचे एका लायल्यार आमी त्या तरेचे म्हणजे तेजी मेजॉरिटी जाता. सो ते भाशेन ताका एक चान्स पडला. पूण हो चान्स पडला म्हणजे तेणे हेजो गैरवापर करपाक जायना. गोंयचे लोक इतले पिशे ना. गोंयचे लोकांक बरें खबर आसा खंयचो पक्ष येयल्यार कितलो गोंयचो विकास जाल्लो आसा. खंय खंय सुदारणा जाल्ली आसा. लोकांक गोंयची खंयच्यो स्किम्यो मेळ्ळ्यो आसा. कोणे ह्यो दिला हे लोकांक बरे भाशेन खबर आसा आनी म्हाका दिसता लोक योग्य वेळार दाखयतले. आता वेगळे वेगळे पक्ष येता इलेक्शन टायमार एक लोकशायेन आमी अपेक्षा करपाकूच जाय. वी हॅव टू एक्सपेक्ट एंड यू हॅव टू एक्सेप्ट ऑल्सो. इवन आय एक्सेप्ट सुदीन धवलीकर्स पॉलिटिकल पोस्चरिंग. कित्याक हांगा बॉब केल्यार दुसरे कडेन आनी कितें मायज मेळोन हिंगा बार्गेनिंग म्हणटा ते वाणपण हांगा केलें आनी खंय दुसरे आनी एक सीट मायज मेळोन तर ताका करचें पडटा तें. दिवचले बदला दाबोळे काय दाबोळे बदला दिवचल सांगप कठीण. बीजेपी आणि मगो सध्या एकमेकाचेर प्रेशर हाडून सिटांचो आंकडो ताणपाक पेटल्यात. बीजेपी म्हणटा 3 ऑक्टोबरा उपरांत खंय सीट शेअरिंग जातले. सुदीन म्हणटा इलेक्शन नोटिफिकेशन आयल्या उपरांत जातले. दोगांचे भितरले राजकारण बरेच पेटला खरे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ब्रिक्सा खातीर फास्ट मोबायल रेंज जाय. मात टावरांक लोकांचो विरोध चालूच उरलो जाल्यार आमची हत्यारां भायर काडची पडटली म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकारान शिटकावणी दिल्या. ब्रिक्साच्या कामां खातीर सरकाराचे स्वतंत्र सेक्रेटरिएट आसतले. मंत्रिमंडळान बुधवारा मान्यताय दिली. ब्रिक्स आणि बिमस्टिक हांचे सगळ्यो व्यवस्था लागपा खातीर प्रॉम्प्टली लागपा खातीर आमी एक फंक्शनल सेक्रेटरिएट केला. जितूनसून एडमिनिस्ट्रेटिव्ह आणि फायनान्शियल अप्रुवल फास्ट दिवचे. जेचो हेड चीफ मिनिस्टर आसा चेअरमन. को चेअरमन ताका डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आसा. मेंबर चीफ सेक्रेटरी आसा. सेक्रेटरी GAD. मागीर सेक्रेटरी फायनान्स हो मेंबर आसा. PWD हो मेंबर आसा. एडिशनल सेक्रेटरी फायनान्स हो मेंबर आसा आणि मेंबर सेक्रेटरी ताचो एडिशनल सेक्रेटरी GAD. ब्रिक्साचो गोंयच्यान लायव्ह टेलिकास्ट आसतलो. ते खातीर फास्ट रेंज जाय. लोकांक मोबायल टावरांक लागून कॅन्सर जायना हें सांगपाक सरकार जागृती करता. इतले करूनय लोक आयकना जाल्यार सरकाराक आपले हत्यार भायर काडचे पडटले म्हूण मुख्यमंत्र्यान शिटकावणी दिल्या. वी आर गेटिंग दीस ऑपॉर्च्युनिटी फॉर होस्टिंग ब्रिक्स आणि बिमस्टेक. वी शूड टेक दिस ऑपॉर्च्युनिटी टू प्रोजेक्ट गोवा. आता पर्टिक्युलरली काही पंचायतींनी हांगा टॉवर घालनाका. टॉवराचो भंय एप्रिहेन्शन्स की तातूंतसून कॅन्सर जाता वगैरे वगैरे. सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया आसा COAI हाणे एक्सटेन्सिव्ह अवेअरनेस वर्कशॉप्स दवरले इन विलेज पंचायत. सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन has assured that term cell which measures radiation emitted by mobile towers will check radiation levels before towers are commissioned. This is a prestigious event and with this particular attitude the prestige of the state is at stake, I would say. महिन्याभरात पुढे
आमकां सगळो हो शो करूंक जाय आनी पंचायतीक येतात आनी ह्यो गोश्टी करप दीस इज नॉट फेअर. आमकां खंयच्या पंचायतीचेर आरोप करपाचो ना, पूण ग्रामसभेक ज्यो गजाली जातात म्हाका दिसता मिडियानूय मातशे भितर लक्ष घालचें आनी मागीर थोडीशी ना जाल्यार हत्यारां काडची पडटली. म्हणजे पंचायतींनी आमकां कोऑपरेट करचें अशें आमचें एक आवाहन आसा. हत्यारां कसली मागीर कशें आसतात ती मागीर सेक्रेटरीक बीन पावर्स येनात. तेलंगण आणि गुगला बरोबर सायन केल्ल्या कबलातीक कॅबिनेटान मान्यताय दिल्या. 2 स्टेटी भितर सायन केल्लो हो पयलोच MOU आसा. आमी ताका एक्स पोस्ट एप्रुवल आज घेतला. बेटे माहिती खातीर तुमकां सांगता, आमकां ते पॉलिसी फ्रेमवर्क दिताले. तांचें एक इन्स्टिट्यूशन आसा, तेलंगणा अकॅडमी ऑफ स्कील अँड नॉलेज टास्क. तातूंतसून ते आमकां स्कील डेव्हलपमेंट मदत करताले. तांचे कडेन टी हब आसा इन हैदराबाद. थंय तशे इंट्रस्टेड खूब आसतात, पूण ताणें आमच्या भुरग्यांक इंट्रस्टेड बॉयज अँड गर्ल्स तांकां प्रायोरिटी दिता म्हटून सांगलां मोफत एज पर दीस MOU. आनी चवथी गजाल, सेटिंग ऑफ GT हब, गोवा तेलंगणा हब किंवा गोवा टेक्नॉलॉजी हब इन गोवा, जंय आमी चिंबल IT पार्क म्हटला, तातूंत GT हब उबारपाक ते आमकां मार्गदर्शन करताले. गोयचो फामाद पेंटर लक्ष्मण पै गोमंत विभूषण पुरस्कार दिवपाचो केला. गोमंत विभूषण सकाळी आमची बैठक जाली आणि ह्या बैठकीन युनॅनिमस अशें जाल्लें की एक गोमंतकाचे बरे फायन आर्टिस्ट आनी विज्युअल आर्ट लक्ष्मण पै एका ह्या वर्सा तो गोमंत विभूषण पुरस्कार दिवचो अशें युनॅनिमस आमच्या कमिटीन डिसायड केल्लें आहा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकर आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन कवस. सरकारान ब्रिटना रेसिडेन्सी खाजगी कंपनीक चलोवंक दिल्या. इको रिसॉर्टाच्या नांवान मांडवीच्या कांठार मरिना उबी रावता. 30 ते 50 यार्ड जावंक शकता इतली मोठी फ्लोटिंग जेटी येता. कंपनी सरकारा कडेन 10 कोटी डेपॉझिट दवरतली. येणावळींतलो 5% वांटो सरकाराक दितली. ब्रिटना रेसिडेन्सीची सध्या वायट परिस्थिती आसा. लॉस खंय वर्सान वर्स वाडत आसा. ही ती ब्रिटना रेसिडेन्सी. सरकाराचे हे हॉटेल फाटली 7-8 वर्सां जाली लॉसात चलता. 2008-9 5 लाखांचे लुकसाण आता वर्साक 36 लाखां म्हऱ्यांत पावला. सरकारान आता ही जागा खाजगी कंपनीक चलोवंक दिवपाचें थारायला. थंय हॉटेल आनी फ्लोटिंग जेटी येता. सिलेक्शन ऑफ अ concessioner and signing of agreement with selected bidder for renovation, development of Britona residency through private investment mode for lease of this land, 14,800 square meters of land. To approve selection of Messrs. Ecotech Developers Private Limited as concessioner for renovation, development of Britona residency through private investment mode. Joint venture. So for development of the property, the total area is around 25,400 square meters. 120 rooms जातले हे प्रॉपर्टीचे. The nature of the concession for the project is a license for a period of 30 years, extendable by a further period of 30 years, subject to no concessionary event of default having taken place. The revenue to the government would be in the form of an upfront concession fee, which would be paid to the government at the start of the project, and a 5% revenue share over the concession period. Some of the CSR activities which have been defined as a part of the project towards a maximum of 0.25% of gross revenues, which need to be spent yearly at the project, are shown here in the case of redevelopment of the Britona Fish Market, for example, sailing classes, shoreline cleaning. ह्या जेटीक एक फ्लोटिंग जेटी असतली. मात मरिनान फाटल्या दारान एंट्री काय विचारल्यार मुख्यमंत्री ना म्हूण तकली हालयता. Yes, the jetty, yes.
around 30 to 50 based on the viability. So this is a smaller, so it's a floating jetty which is proposed, not a large scale. Sir, is this a marina by backdoor, sir? Is this a marina by backdoor by any chance? No. You could see the state of affairs of the present location there. From income side, you can also verify. This was the only alternative that was available. It needs to be kept in proper shape, and moreover, government also needs to earn from it. इतकी वर्सां ते नुकसानीन चला आणि थंय कोण पाऊल दवरपाक तयार नासलो. 3 वर्सां लीज आणि 30 वर्सां वाडोवंक मेळटा असो 60 वर्सांचो हो कॉन्ट्रॅक्ट. CSR म्हूण कंपनी खंय ब्रिक्टॉनचे नुस्त्याचे मार्केट बांदून दितली. सागरी टुरिझमाच्यो फ्री क्लासी घेतले. जेटीच्या दोनूय वटेन 100 मीटर वाठार नितळ करतले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. अणजुणे धरणाच्यो 4 गेटी बुधवारा उक्त्यो केल्यो. फाटले कांय दीस पडपी पावसाक लागून धरणान आपली धोक्याची लायन होपली. ताका लागून दिवचल आनी सत्तरी तालुक्यांत प्रशासनान हुंवार येवपाक शकता म्हणून धोक्याची सूचना दिल्या. फाटले 24 वरांतूच 2.5 इंच पावस पडिल्ल्यान ही परिस्थिती आनीक गंभीर जाली. गोंयांत आतां मेरेन वट्ट पावस 107 इंच जाला. घेऊया एक ब्रेक.